शेनवारच्यान मडगांवां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 14वें अधिवेशन सुरू जाता। अखिल भारतीय पातळीवेलें हे कोंकणी अधिवेशन गोंयांत जाता आसतनाच गोंयांत सद्याक रोमी कोंकणीच्या मागणेन नेट धरला। हेच फाटभुंयेर उलयतना उदय भेंब्रे आनी रोमी कोंकणीवाल्यांक उजरावन काडले। साहित्य अकादमीन सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो, राज्यभास कायद्यात रोमी लिपयेचो समावेश करचो आनी रोमींतल्यान शिक्षण दिवचें, ह्यो तिनूय मागण्यो अजिबात मान्य करपा सारक्यो नात अशें भेंब्रे म्हणटात। ही तिसरी खेप ओके हां ही तिसरी खेप आता नवो ग्रुप जो ही मागणी मांडटा हय आनीक म्हजे दृश्टीन तांकां भाशेचो अभ्यास ना, कोंकणी भाशेचोय अभ्यास ना, कोंकणी भाशेचो इतिहास खबर ना, हय लिपयांचो इतिहास खबर ना आनीक ह्या संबंधान कितें कितें घडलां, साहित्य अकादमीचे धोरणाच्या संबंधान म्हायती ना, शिक्षणाच्या संबंधान म्हायती ना आनीक खुबशे अज्ञानांतल्यान इग्नोरन्सांतल्यान घडटा आनी थोडेशे म्हाका एक दुबाव येता की हाजे फाटल्यान कितेंय राजकीय एम्बिशन आसूं शकता, कळ्ळें न्ही? कित्याक जे लोक फुडाकार घेतात तांणी केन्ना रोमीत कांय बरयलेंच ना। हांवें बरयलें, हय हांवें रोमींतल्यान कितलेशे लेख रोमी नेमाळ्यां खातीर बरयले आनी रोमी बरोवपाक, रोमी छापपाक, रोमी पुस्तकां काडपाक कोणाचीच आडखळ ना अजिबात। कोंकणी भाशा मंडळ आनी गोवा कोंकणी अकादमी पुरस्कार बी दितना दोनूय लिपींतले पुस्तकां दितात, ह्या बाबतींत कोणाचीच कसलीच आडखळ ना। हय पूण तांच्यो ज्यो मागण्यो आसात की साहित्य अकादमीन सगळ्यो लिपी मान्य करच्यो, हय मागीर गोवा राजभाशेक राजभाशेच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपी घालची हय आनी शिक्षणांतूय बी रोमी लिपींतल्यान शिकोवचें। म्हजे नदरेन ह्यो तिनूय मागण्यो मान्य जावप शक्य ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।